जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब. जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करता. ही परब लितुर्जिक कॅलेंडरांत येवंक 2 कारणां आसात. पयलें, भाग्यवंत जुलियानाक जेजून दर्शन दिवन पवित्र येवकरिस्ताक प्रत्येक परब ना म्हणलो हुस्को उसारलो आनी ताचें फळ जावन गवळी बाब रॉबर्टान लेचे दियेसिसींत 1246 तो गवळी जावन आसतना ताच्या दियेसिसींत आरंभ केलें. आनी दुसरें कारण, बाब पियेत्रो दा प्रागा येवकरिस्ताच्या भक्तीपणांत शळमडो जाल्लो. तो मीस भेटयतना 1263 इस्वेंत उंड्या थावन रगत भायर पडटा. ही दोनी सांगाता घाल. आदी गवळी जावन आसलो, आतां पापा उर्बन चवथो जावन ऑगस्टाच्या 11व्या 1264 इस्वेंत हें फेस्त जागतीक पवित्र सभेंत आचरण करूंक आदेश दिता. आयचे देवस्तुतेंत देव आमकां ताच्या पुताचें मांस आनी रगत दिवन पोसता म्हणलो संदेश मेळटा. देवाच्या एकाच पुताक जेजूक ह्या येवकरिस्तान सेवचें मुजें आनी तुजें एक वर्तें भाग. कशें आमी दिसपट्टें खाण जेवण सेवन कुडीन वाडटाव, तशें सदांच जेजू कुमगारान सेवन आत्म्यान आमी बली जावया. येवकरिस्त एक मोलादीक आनी वर्तें देणें. येवकरिस्तांत आमी जेजूचो उगडास सदांच जिवत दवरता. तर येवकरिस्त आमी पातळया, संभ्रमुया, जियोवया आनी आमी सर्वां क्रिस्ता परी जावन ताचें व्यक्तित्व आपणावंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप मेल्किसेदेक उंडो आनी वायन हाडून देवाच्या आशिर्वादाक पात्र जाता म्हळ्यार आमकां कळयता. आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटयलो उंडो आनी वायन जेजूचें मांस रगत जावन बदलता आनी हें जेजूचें हाजीरपण दाखयता म्हळ्यार सत ह्या वाचपांत आमकां कळटा. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजून आपल्या आपोस्तला सांगता येवकरिस्त घडल्या विशयांत संक्षिप्त विवर दिता. भाग्यवंत पावल ह्या वाचपांत येवकरिस्ताचें म्हत्व आमच्या मुखार दवरता. तर तें आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजून 5000 लोकांक जेवण दिल्ल्या आसार्याचें विवर दिता. जेजू ताची शिकवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक केवल 5 उंडे आनी 2 मासले वरवीं लोकांची भूक थांबयता आनी येवकरिस्ताचें महत्व तांकां शिकयता. तर येवकरिस्ताचें वर्तेपण विवरसूंची ही सुवार्ता आतां आमी भक्तीन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक, पापसा साहिब, बिस्पांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी लायिकांक तूं राख आनी सांबाळ. सदांच ताणें येवकरिस्ता तावन प्रेरण आनी घटाय जोडून सुवार्थेचे साक्षी जायचे कर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवेच्या स्पिरितान भरून राष्ट्राच्या बरेपणा पासून वावरूंक निस्वार्थी मोन आनी काळीज तांकां दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, कश्टतल्यांचो, पिडेन आसलेल्यांचो, प्रायवंतांचो उगडास काडून तांचे पासून मागतना तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. चवथें येवकरिस्तांत आसक्ती दाखोवचे पासून विस्वासी बापा, आमच्या फिरगजेंतल्या जाणट्या नेणट्या आनी सर्वां पासून मागतना मिसाक आयिल्ल्या आनी मिसाक येनातल्या सर्वांनी मिसाच्या बलिदानाचो खरो अर्थ समजून कुमगारान सदांच जेजूक सेवंक आसक्त आनी उर्बा दाखयचें आनी जेजू तावन प्रेरण जोडून आमचे थंय जेजूचें व्यक्तित्व रुपी जायचें कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून कनवाळे बापा, येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटिली जाल्ल्या आमी सर्वांनी येवकरिस्ताचो महत्व समजून घेवन सदांच भक्तीन आनी उर्बेन हातूंत भाग घेवंक आनी हो येवकरिस्त सदांच जिवंक आमकां आदार आनी बळ दी म्हूण मागता.